नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मिनाखणीच्या पावणेक मेळ्ळो मुहूर्त। उत्तर गोंयचे 3 आनी दक्षिण गोंयचे 1 अशे 4 मायनिंग ब्लॉक सरकारान काडले पावणेक। (16B) रद्द करपाच्या निर्णयाक विजयान दिलो येवकार। मुख्यमंत्र्याच्या दबावा खाला विश्वजितान 16B केला रद्द, विजयाचो आरोप। पर्यटन हंगामातले पयले क्रूज एक्सप्रेस 785 पर्यटकांक घेवन पावले गोंयांत। वाट्या अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर येरादारी पुलिशेची खास मोहीम। 11 दिसान नेम मोडपी 7620 वाहन चालकांचेर केली कारवाय। वेर्ण्याच्या पोरणा म्हाड्डोळ देवळांत म्हाळशेचो जालो मकर उत्सव। भाविकांनी लायली व्हडा संख्येन हजेरी। आनी काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेत खरगे आनी थरूर आमने सामने। 25 वर्सां उपरांत बिगर गांधी काँग्रेस फुडाऱ्याक मेळटली अध्यक्षपदाची खुर्ची। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। गोंय सरकारान 4 खणीची पावणी करपाचें जाहीर केलां। उत्तर गोंयच्या दिवचल, शिरगांव, मये, मोंतेदे, शिरगांव आनी काले ह्या 4 खणीची पावणी जातली। खण भाडेपट्टीच्या लिलावा खातीर MSTC कॉमर्स सेवेची नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळान हाचे पयलीं मान्यताय दिल्ली। ते प्रमाण MSTC लिमिटेड राज्य सरकारा खातीर ही पावणी करतली। (16B) प्रकरणां रद्द केल्ल्याचं गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायन स्वागत केला। जे लोक 16B आपणे हाडिल्ले अशें म्हणटाले तांकां हांव सांगूंक सोदता की आपल्या वेळच्या सरकारान 16B लोकांच्या फायद्या खातीरूच हाडिल्ले, पूण आपुणूच ते रद्द करची मागणी केल्ली। आमी मागणी करिनासतना नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणीन ते रद्द करूंक ना कित्याक आनी आतांच ते कित्याक रद्द करता असो प्रश्न विजयान केला। मुख्यमंत्र्याच्या दबावा खाला विश्वजितान हे सगळे केला असो आरोप ताणी केला। 6 महिने आसा बजेट सेशन ह्या 6 म्हयन्यांनी ताणें कन्सल्टेटिव्ह प्रोसेस बरो करचो आनी जे कितें आपूण करूंक सोदता तें एसेंब्लीन हाडचें, एसेंब्लीन डिस्कस करचें आनी तें फुडें व्हरचें। गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हाका दिसता पयली पार्टी दॅट इज वेलकमिंग द स्क्रॅपिंग ऑफ 16B। खूब लोक उलयल्या, इफ यू हॅव नोटिस्ड, no political party has gone on record to welcome the scrapping of 16B, and that consultative process has to be widened with regard to the planning process. अरे विश्वजीत मंत्री झाला आज, त्यांना आज कोण हा मुख्यमंत्री, सेम मुख्यमंत्री हा, त्यांना जो अकाउंट चलयतालो, मीटर चलयतालो आपलो, त्यांना मुख्यमंत्री कोण आशिल्लो, सेम आशिल्लो। त्यांना आम्ही 16B स्क्रॅपिंग डिमांड करताले, त्यांना तो आयकनासलो। आज हो ऑलमोस्ट आयकूंक पावला, पण येस म्हणना। दबाव कोणाचो आसतलो? क्लियर न्ही, मुख्यमंत्र्याचो दबाव आसतलो। नाल्यार विश्वजिताक विचारतो कोणाचो आशिल्लो काय म्हण दबाव। जे आमी थंय मागिल्ले ते तुवें तेन्ना दिवंक ना, ते आतां कित्याक दिलें काय म्हणून। हाजे मदीं दबाव कोणाचो आशिल्लो विश्वजिताक विचारलो आनी विश्वजितान सांगचें लोकांक। ऑलमोस्ट करून पावोन करप ना म्हणटा कितें अर्थ नाशिल्लें मरे, हें ताणें तेन्नाच सांगूंक जाय आशिल्लें। क्रूज पर्यटन हंगामातले पयले देशा अंतर्गत क्रूज एम्प्रेस 785 पर्यटन आनी 360 क्रीव सदस्यां सयत गोंयांत दाखल जाला। ह्या हंगामात आनी 52 जहाजां पर्यटकां सयत गोंयांत येतली, जाका लागून थळाव्या लोकांक वेवसाया खातीर फायदो जातलो अशें MPTचो अध्यक्ष वेंकट रमणा अक्काराजू हांणी म्हटलें। This is a very good beginning, particularly after the COVID. EV Empress is there with us. It's a day liner. Basically today morning it has come and it will go back to Bombay by tonight. I understand it's having around
around 750 to 800 passengers. 350 is the crew size. It's occupying a length of 272 meters, and around 400 passengers have disembarked here. They are now into city of Goa, so that will give you fresh business to Goa. And imagine 470 to 500 people means how many bus loads? That many have started already, kick-started, and we expect more number of visits from this domestic cruise liner. And from November you will be getting international cruise liners also. There the capacity will be around 3,000 passengers to start with. So it's going to be a big boost for the economy of the Goa. So let us strongly believe from inside that Atithi Devo Bhava. Atithi Devo Bhava. राज्यात वाढत्या अपघातांचे फाटभुंयेर येरादारी पुलिसांनी मोटार आनी दुचाकी चालकांमदीं शिस्त वाडची हे खातीर खास मोहीम चालीक लायल्या. 16 ते 25 सप्टेंबर ह्या 11 दिसांत 7,620 मोटर चालकांचेर दंडात्मक कारवाय करून सुमार 56 लाख रुपया एकठांय केले अशी माहिती येरादारी पुलिसांनी दिल्या. उजूर मोटार चालक नेम पाळिनात तशेंच हेल्मेट वापरूंक नाशिल्ल्यान 2,271 जाणांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या अशें येरादारी पुलिसांनी कळीत केलां. या 11 दिसांत हेल्मेट वापरूंक नाशिल्ल्यान मोटरसायकल चलोवप्या आड चडशी कारवाय जाल्या. नव्या कायद्या प्रमाण ह्या गुन्यांवाक 100 रुपया बदला 1,000 रुपया दंड घालपाचें काम सुरू आसा. तशेंच मोटर चलोवप्याचो परवानो उण्यांत उणो 3 म्हयने स्थगीत दवरपाची तरतूद आसा. हेल्मेट वापरपा विशीं लोक जागृताय आसून लेगीत हेल्मेटाचो वापर करनाशिल्ल्या दुचाकी गाडयांचो आंकडो हुस्को करपा सारको आसा अशी माहिती येरादारी पुलिसांनी दिल्या. बिरेस्तारा वेर्णांतल्या पोरण्या म्हाड्रोळ देवळांत म्हाळशेचो मकर उत्सव व्हडा भक्तिभावान मनयलो. देवळांतलो मकर उत्सव दर दिसा रातच्या 8 वरांचेर सुरू जाता अशी माहिती देवूळ समितीचे वांगडी सुहास वेर्णेकार हांणी दिली. नवरात्रीच्या 9व्या दिसाक धार्मीक विधी सकाळच्या 6 वरां सावन चालू जातल्यो. त्या उपरांत कुमारी पूजन, महाआरती, महाप्रसाद जातलो. ह्या वर्साक खोजागिरी पुनवे दिसा मल्हार भेटेक वचपी म्हाळसा देवीची पालखी ही सकाळच्या 10 वरांचेर व्हरतले. तशेंच नवरात्रीच्या 9व्या दिसाक आयोजीत केल्ली खासा बाल किर्तनाच्या कार्यावळीत सगळ्या भक्तांनी व्हडा उमेदीन हाजीर रावचे अशें निमंत्रण मगन बांदोडकर हांणी दिलां. दर वर्षाप्रमाणे पुन्हा आम्ही नवरात्राचो उत्सव मोठ्या दबाज्यान साजरो करत आसा. आज नवरात्राचो 4थो दीस. 26 तारखेच्यान आमचो उत्सव चालू जालो. 26 तारखेक सकाळी घटस्थापनेच्यान ह्या कार्यक्रमाक सुरवात जाली. तशें 9 दीस एक भरगच्च कार्यक्रमाची हांगा आयोजन केल्लें आसा. दर दिसाक 6 वरांचेर हांगा सांस्कृतीक कार्यक्रम चालू आसता. तशें बरोबर 8 वरांचेर मकरोत्सव जाता. आमचो मकरोत्सवाचो टायमींग सदांच एक 8 वरांचेर हो आमी फिक्स केल्लो आसा. सगळ्यांनी ह्या टायमाची नोंद घेवची. बरोबर 8 वरांचेर म्हाळशेच्या वेर्णा मंदिरांत मकरोत्सव चालू जाता. 9 तारीख आमचो वार्षिक खोजागिरी पौर्णिमा उत्सव. ह्या खोजागिरी पौर्णिमा दिसा दर वर्षी प्रमाणे श्री म्हाळसा देवी मल्हार भेटेक वता. पण ह्या वर्साक आमी तातूंत खंयचीच बदल केल्लो आसा. घडये देवीनूच आमच्या तकलेन घातले आसत. दर वर्षी संध्याकाळची सांजची भायर सरताली पालखी, ती ह्या वर्सा सकाळी बरोबर 10 वरांचेर श्री म्हाळसा नारायण देवळांतल्यान मल्हार भेटेक वतली. ताचे पयलीं बरोबर 6 वरांचेर धार्मीक विधीक सुरू जातली. पूर्णावती जातली, नवग्रह अनुष्ठान जातलें, पूर्णावती जातली आनी 10 वरांचेर श्री म्हाळसा देवीची पालखी ढोल ताशाच्या गजरात दिंडीच्या पताका सकट मल्हार भेटेक वतली. थंय बरोबर 12:30 वरांचेर महाआरती जातली.
आणि त्यानंतर मल्हार देवस्थानातच महाप्रसाद आसतलो ह्याची सगळ्यांनी नोंद घेवची. ह्या वर्साचे खास आकर्षण म्हणजेच 4 तारखेर नवमी दिसा सांजे बरोबर 5 वरांचेर बाल कीर्तनकार यांच्या वतीन हांगा कीर्तनाचो कार्यक्रम जातलो. तेन्ना ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका सगळ्यांक आमंत्रण करीत दिसता की ह्या कलाकारांक येवन तुमी तांचें कीर्तन आयकचें, तांचें मनोबल वाडोवचें आनी ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो. काँग्रेस फुडारी शशी थरूर आणि मल्लिकार्जुन खरगे हांणी काँग्रेस अध्यक्षपदाचे वेंचणुके खातीर शुक्रारा आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. देखून खरगे आणि थरूर हांचे मदीं आतां ही वेंचणूक जातली हें स्पश्ट जालां. पक्षाचे फुडारी अशोक गेहलोत, दिग्विजय सिंग, प्रमोद तिवारी, PL पुनिया, AK एंटनी, पवन कुमार बंसल आणि मुकुल वासनिक हांणी खरगे हांच्या उमेदवारीचो प्रस्ताव दवरला. आपूण ल्हानपणाच्यान काँग्रेसी कडेन एकनिश्ठ आसून आपल्या उमेदवाराच्या समर्थकाक तेंको दिल्ल्या सगळ्या नेत्यांचे आनी कार्यकर्त्यांचे आपूण उपकार आठयता अशें सांगीत 17 ऑक्टोबराक आपल्याकूच जैत मेळटले अशें हे वेळार खरगे हांणी म्हणलां. जाल्यार काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी हांणी गांधी कुटुंब ह्या वेंचणुकेत तटस्थ रावतले अशें म्हटिल्ल्यान आपूण उमेदवारी दाखल केल्ल्याचें शशी थरूर हांणी म्हणलां. ह्या वेंचणुकेत 9000 काँग्रेस कार्यकर्ते मतदान करतले. मैं यही अपील करूंगा सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे ये आशा करता हूं. मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूं और लड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल हैं, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूं. मैं खासकर इस समय मुझे याद करना जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला. तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूं. कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है. और मैं इस समर्थन से पार्टी को भी दिखाना चाहता हूं कि मेरी आवाज एक व्यक्ति की आवाज नहीं है. मैं अकेला चला था, जैसे मैंने मजरू सुल्तानपुरी के प्रसिद्ध शायरी को कोट करके आपको दिखाया. मैं अकेला चला था, लेकिन लोग आते रहे, चलते मेरे साथ और कारवां बनते गए. तो इसलिए मैं उनके समर्थन के साथ आज नॉमिनेशन फाइल किया. काँग्रेस पक्षान 25 वर्सां उपरांत पयलेच फावट बिगर गांधी काँग्रेस फुडारी काँग्रेसीचो अध्यक्ष जातलो. बऱ्याचशा काँग्रेस फुडाऱ्यांनी खरगे हांकां तेंको दिल्या, जाल्यार सर्तीत आशिल्ले राजस्थानाचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत हांणी शशी थरूर आपलो अर्ज फाटीं घेतले अशी इत्सा उक्तायल्या. जाल्यार काँग्रेस पक्षाक पुराय काळ अध्यक्ष आसचो ना, जाल्यार वेंचणूक जावची ही आमची मागणी पुराय जाली अशें महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हांणी म्हटलां. मैं बहुत ही दृढ़ता से कह रहा हूं, ये आपने कैसे कह दिया कि गांधी परिवार चाहता है? मैं सीधे से साफ कह रहा हूं, गांधी परिवार ने इस चुनाव में कहीं भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है. और अगर उनका इरादा हो जाता तो कौन चुनाव लड़ता? ये कांग्रेस से जहां लोकतंत्र है. मुझे दुख है, मैं तो चाहता था मेरी हार्दिक कि मेरे जैसे लाखों की थी गांधी परिवार हमारा नेतृत्व करे, लेकिन चूंकि गांधी परिवार नेतृत्व नहीं कर रहा है तो खरगे साहब हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और मैं उनका प्रस्ताव हूं. लेकिन कांग्रेस नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने इसमें बिल्कुल दखल नहीं दिया, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं. तो हमें तो खुशी है, हमने इंदिरा जी का अभिनंदन किया था कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है. अब चुनाव प्रक्रिया में जो
उम्मीदवार नामांकन भरना चाहता है, जो लड़ना चाहता है वो लड़े। चुनाव जनतांत्रिक तरीके से होगा और ये जो पायदान है ये फिर से इसके G23 की बात नहीं थी। हमने जो मुद्दे कहे थे उस मुद्दे पे जाइए, आप लेबल वगैरह कुछ मत दीजिए। हमने मुद्दे कहे थे कि भाई पार्टी में पूर्ण समय का कोई अध्यक्ष हो, और अगर राहुल जी कहते कि वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव हो। दोनों बातें हमारी मान ली है। सब एकजुट हैं, आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है, हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए। शशि थरूर जी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। तो शशि थरूर कल भी हमारे मित्र थे, आज भी मित्र हैं, कल भी रहेंगे। पर जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, आप देखेंगे कि जिन सब लोगों ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में व्यतीत किया है, वो सारे आज यहाँ पे हैं। I think we should not tend to divide India in all those lines. Actually, you know, it's the entire big organization. Sometimes you have a person as the president from one place, at another time from another place, and that's the long history of Congress, which it has actually a witness to it. आधार कार्डा मतदान कार्डाक जोडपाची प्रक्रिया 60% पुराय जाल्या। ही प्रक्रिया 100% पुराय जावपाक सगळ्यांचे सहकार्य गरजेचे अशें मत ADLचे मुखेली कार्यकारी अधिकारी नारायण सावंत हाणें उक्तायलें। तशेंच ड्राफ्ट रोल नोव्हेंबराच्या 9 तारखेक पब्लीश जातलो, उपरांत एडिशन आनी डिलिशन जातले। 24 तारखेक ह्या प्रोसेसाची डेडलायन आसा। उपरांत 5 जानेवारीक फ्रेश रोल पब्लीश जातलो अशें नारायण सावंत हांणी सांगलें। सगळ्या राजकीय पक्षांक बरोबर घेवन वर्सुकी रिव्हिजन ऑफ रुल्स हे बसके उपरांत जाल्ल्या निर्णयाची तांणी म्हायती दिली। आयची मिटींग जी घेतली पॉलिटिकल पार्टीक आमी आपयल्लें फॉर द रिव्हिजन ऑफ रुल्स। प्रत्येक वर्साक रिव्हिजन ऑफ रुल्स हो प्रोग्राम आमचो जाता आनी ह्या वर्साक पयलीं आमी ड्राफ्ट रोल नोटिफाय करता, तो 9 नोव्हेंबराक जातलो। मागीर क्लेम्स आनी ऑब्जेक्शन दे कॅन फायल बिटवीन 9-11 to 9 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर। मागीर ते डिसायड जाल्लें एप्लिकेशनां बाय 26 डिसेंबर आनी फायनल रोल जो आसतलो तो 5 जानेवारी 23 आमचो पब्लीश जातलो फायनल रोल। सो ही बेजिकली आमी प्रत्येक स्टेजीक पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसा तांकां आमी कॉन्फिडन्सान घेता। जे कितें इलेक्शन कमिशनाच्यो गायडलायन्स ज्यो आसा त्यो आमी शेअर करता तांचे कडेन। सो आनी ही मिटींग जी आसली तांकां ह्या प्रोग्रामा विशीं सांगपाचें। आनी दुसरें आमचो आनी एक प्रोग्राम आसा तो लिंकींग ऑफ आधार विथ एपिक। सो आमी ऑलरेडी 60% जालां, 60% आमी क्रॉस केलां आनीक त्या प्रोग्रामाक तांचो सपोर्ट आमी मागला। ते लिंकींग ऑफ ऑब्जेक्टीव इज टू ऑथेंटिकेट ज्यो एंट्री आसा त्यो ऑथेंटिकेट करपाक आनी डुप्लिकेशन ज्यो एंट्री आसा रोलां, कारण आमी कितलेशे प्रत्येक इलेक्शनाक आमी हें करतात, वेगवेगळे प्रोग्राम आयोजीत करतात, पूण तरी सुद्दां आमी 80% किंवा 85% इतले पर्यंत, थोड्या रिमोट एरिया आमी 90% पर्यंत हें करतात। सो सगळें हें करून सुद्दां आमची पर्सेंटेज तो पर्यंत उरता न्ही, वी कांट क्रॉस 90% बी अशें कांय हितून पोलिंग स्टेशनार। सो हो जो प्रोग्राम आसा तो एक ज्यो डुप्लिकेट एंट्रीज बी आसा त्यो क्लीन करपाक आनी ज्यो एंट्री ज्यो सडा ते वर्णापुरी ह्या महामार्गार कोळशाचो ट्रान्सपोर्ट जाता ताका लागून ह्या महामार्गार सगळ्याक कोळसो पडटा। ह्या कोळशाचो लोकांक भलायकेचेर परिणाम जावपाक शकता म्हणून मोर्मुगांवाचो समाज वावुरपी शंकर पोळजी हांणी 15 दिसां पयलीं ह्या कोळशाच्या ट्रान्सपोर्टाचो निशेध केल्लो आनी महामार्गावयली कोळसो आपणे स्वता फुडाकार घेवन साफ केल्लो। ह्या महामार्गाचेर कोळशाचो ट्रान्सपोर्ट अजुनूय चालूच आसा आनी सगळे कडेन कोळशे पडलेले आसात म्हणून शंकर पोळजी आनी ताच्या वांगड्यांनी परतून ह्या महामार्गार बसोन हो कोळसो नाका म्हणून निशेध केला। करूं नाका, हांव मागता जे कोण ट्रान्सपोर्टेशन करतात न्हू रितीन ट्रान्सपोर्टेशन करा। एक्चुअली आमचो डिमांड आहा कितें, आमकां गोंयान कोळसो नाका कितें,
पूण सध्या तर तुमी जे करतात न्हू ते रितीन करा. आनी जर सपोज हो कोळसो आयच्या दिसा भितर काडिना, आयच्यान प्रोटेस्ट चालू, जर काडिना जाल्यार हांगाच बसतलो. कळ्ळें तुका? तुमी कितले आहा ते पळोवंक जाय म्हाका, पॉलिटिशियन कितले आहा ते पळोवपाक जाय, कितें रे कावन्सिलर कितले आहा ते पळोवपाक जाय, चेअरपर्सन कितलो आहा तो पळोवपाक जाय, अदानी कितलो आहा तो पळोवपाक जाय, JSW कितलो आहा तो पळोवपाक जाय म्हाका. कळ्ळें तुका? कित्याक ही तुमकां आयज जर तुमकां आमी लूज जर सोडले न्हू, तुमी माथ्यार बसतले, आमच्या घरान तुमी डायरेक्ट हाडून कोळसो उडयतले मरे. कळ्ळें तुका? सो आयज मोर्मुगांवच्या लोकांनी जागे जावपाची गरज आहा आनी असल्या गोश्टींचो निशेध करपाची गरज आहा. जनजागृती जावपाक जाय हे कोळशाचेर, की हे कोळशाचे परिणाम कितें, दुश्परिणाम कितें ते. कळ्ळें तुका? सो आयज हो प्रोटेस्ट चालू, जो मेरेन काडना तो मेरेन हांगासर बसून आमी रावतले. गोंयांत अपहरणाची प्रकरणां गाजूंक लागिल्ली आसतना मुख्यमंत्री तशेंच गृहमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मात अपहरणाची फाटभूंय लक्षांत घेवंक स्वता तुमीच आतां सत्य कितें तें सोदून काडात अशें उडवा उडवीचें उत्तर दिवन वेळ मारून व्हेला. म्हापशा एका कार्यावळी उपरांत पत्रकारांनी तांकां गोंयांत शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या वाडट्या अपहरणाच्या फाटभुंयेर कितें पावलां उबारल्यात अशे प्रश्न केल्ले. तेन्ना तांणी तुमीच सत्य सोदून काडात आनी लोकां मुखार हाडात अशें पत्रकारांक सांगलें. अपहरणाच्या फाटभुंयेर गोंयांत सध्या शाळेच्या विद्यार्थ्यां मदीं तशेंच पालकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. अशा परिस्थितींत सरकारान ही गजाल गंभीरतायेन घेवची अशी मागणी पालकां कडल्यान जाता. अपहरणाचे सध्या गजाली घडटा तेंचेर कितें म्हणटा? प्रत्येक अपहरणाची गजाल जी जाल्या पळय न्ही रे, तुज्या फाटल्यान चल आनी मातशें तो सत्य पळया. तुमच्या म्हापशांतलीच कालचें कितें आहा पळय न्हू, तें सत्य लोकां समोर हाडा. दॅट्स ऑल. विद्यार्थ्याचे अपहरण करपी टोळीचे कार्यपद्दतीचो छडो लावप तशेंच अपहरण करपाक घुसपिल्ल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करप गरजेचें आसा अशें मत म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसूजा हांणी व्यक्त केलां. म्हापशांत बिरेस्तारा एका शाळेच्या विद्यार्थिनीचे अपहरण करपाची यत्न जाल्ले कडेन तांकां पत्रकारांनी अपहरणाचेर तुमी कितें कारवाय करतात असो प्रश्न केल्लो. ह्या प्रस्नाक जाप दितना जोशुआन त्या विशीं मुख्यमंत्री तशेंच गृहमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत कितें तो निर्णय घेतलो अशें म्हणून ताणें वेळ मारून गेलो. We have spoken to them. All the law enforcement will be engaged in this entire operation to see what is happening exactly and कित्याक जाता खंयचे लोक ते आनी कितें तेंचो modus operandi कितें आहा तो. So I assure the people of Mapsa and all the parents of all the children in from each and every school that आमचे involvement आसात to ensure the safety of your children. But are you taking a review meeting with all the schools in your constituency? No, it is the Home Minister's decision and how जे direction कितें आहा ते Honorable Chief Minister कडल्यान आमी सकाळी उलयले कार्यक्रमा पयलीं सुरू जावचे पयलीं आमी बसलेले तेन्ना आमी डायलॉग जालो. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक पळोवन भरपी टोळी गोंयांत सक्रीय जाल्या. त्या खातीर सरकारान ह्या विशीं गंभीरतायेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. प्रत्येक शाळा भायर एक तरी पुलीस हवालदार नेमचो तशेंच शाळांच्या वेवस्थापनान शाळेच्या वाठारांत खरपणान सीसीटीव्हींतल्यान पाळत दवरची. गोंयच्या बऱ्याचशा शाळां कडेन CCTV कॅमेरे ना. ते खातीर सरकारान ह्या शाळांत CCTV दिवचे तशेंच पुलिशेन अपहरणाची प्रकरणां आयल्यात ती नोंद करून गुन्यांवकारांचो सोद घेवचे, तांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी गोंयचे शिवसेना पक्षान केल्या. हांव गव्हर्मेंटा कडेन सरकारा कडेन मागता की आतां ही गजाल सिरियसली घेवची, कित्याक अजून मेरेन सिरियसली घेवंक ना अशें म्हाका दिसता. आनी आमची मागणी आसा शिवसेनेच्या वतीन की अशी जर कंप्लेंट परत येत जाल्यार पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिवचें की ताबडतोब पयलीं म्हणजे ती कंप्लेंट रजिस्टर करा आनी इन्व्हेस्टिगेशन करा. त्या ल्हान भुरग्यांक इंटरोगेट करूं नाका. त्या ल्हान भुरग्यांक इंटरोगेट करपाक प्रोसेस आसता तो प्रोसेस फॉलो करा. तुमी तांकां डायरेक्ट क्वेश्चन करूं नाका. ती ट्रोमान आसता, ती भिल्ली आसता आनी अशा हातून पुलीस जर तांकां नाका आशिल्ले प्रश्न विचारत ताका खंय तांणी विचारलें की CCTVर दिसता तूं चलत येता, मागीर तूं कशें सांगता की तूं धांवलें म्हणून. म्हणजे अशे प्रश्न त्या भुरग्याक विचारप हे अत्यंत चुकीची गजाल आसा. आज हो जो बोवाळ चालू आसा आनी ह्या गजालीक लागून जी पॅनिकी सिच्युएशन गोंयांत जाल्ली आसा ताज्या खातीर सरकारान पुढाकार घेवन प्रत्येक स्कुला भायर सध्या एक तरी कॉन्स्टेबल डिप्लॉय करूंक जाय. जेन्ना स्कुलां सुट्टा तेन्ना अत्यंत गरज आसा थंय एक पोलीस कॉन्स्टेबल आसचो. चवथी गजाल एज्युकेशन डिपार्टमेंट जे आसा तांणी सर्क्युलर इश्यू करूंक जाय की प्रत्येक स्कुलाची
आठवड्यान CCTV सारको आसा काय ना हे चॅक करचे आनी जर सारकें ना जाल्यार जाता तितल्या बेगीन ते दुरुस्त करून घेवचे. आमच्या थंय लक्षात आयलें की स्कुलाच्या भायर सुद्दां जितली घरां बिरां आसा थंय खंयच CCTV कॅमेरा ना. थंय अशी पॉश घरां आसा पण खंयच CCTV कॅमेराज ना. म्हणून गव्हर्मेंटान स्कुलाच्या भायर सगळ्याक एक कॅमेरा सगळे कडेन तरी इन्स्टॉल करूंक जाय. लोकांक विश्वासान घेनासतना गोंयच्या बऱ्याचशा पंचायतींनी बेकायदेशीरपणान सरपंच, पंच, सचिव आनी राजकारणी स्वताच निर्णय घेवंक गुटिलां साव करता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे सुप्रिमो मनोज परब हांणी केला. 2 ऑक्टोबर तशेंच हेर खासा ग्रामसभांनी चडश्यो एजेंडा दवरून बेटेंच काम केल्ल्याची नाटकां कांय ग्रामपंचायती करतात. अशा पंचायती खातीर पंचायत म्हळ्यार पयशे करपाचें साधन जाल्या. हे खातीर गोंयांत बेकायदेशीरपणां वाडल्यात आनी हाकाच लागून गोंयकारांनी ग्रामसभेत वांटेकार जावपाक जाय अशें मनोजान म्हणलां. पूण आतां अशें जालां की हे पंच आनी सरपंच आनी स्पेशली तांकां ट्रेनिंग दिवपी सेक्रेटरी हे कितें करतात, हे पंचायत म्हणून एक फॅमिली राज कशें चलयता नाजाल्यार आपली एक फॅक्टरी कशी चलयता, इंडस्ट्री कशी चलयता, एक मनी मेकिंग इंडस्ट्री कशी चलयता आनी भितर लोकांचो इन्वॉल्वमेंट ते करपाक दिना. लोकांक ते इन्वॉल्व करून घेयनात. ते कितें ते डिसिजन आपल्या भितर घेता, आपुणूच कितें ते करता. ग्रामसभा आसता तेन्ना लोकांक ते सांगनात, गाडयो भोंवडिनात, नोटीसी मारिनात. एक 4-5 दीस पयलींच ते नोटीस काडटात, लिपोवन दवरतात. म्हणल्यार आपल्या भितर ती ग्रामसभा घेता आनी ते काबार करतात. आनी हेच कारणान आमच्या गोंयांत आयज जितले इलिगेलिटीज जातात, आयज जर तुमी पळयत किडनॅपिंगाची केसीस जाले, स्क्रॅप यार्डां जाले, मायग्रंटांची इलिगल घरां जाली. हे कित्याक जाले? कारण आमी एज अ विलेजर, आमी एज अ गोंयकार आमच्या ह्या डेमोक्रेसीन आमी पार्टिसिपेट जावंक ना. आमी आमच्या गांवांत कितें जाय कितें ना हें सांगपाक त्या ग्रामसभेन वचोंक ना. वर्साक 4च फावट आसा, 8 फावट आसा भितर 4 स्पेशल आसा, 4 ऑर्डिनरी आसा. ते 4 ऑर्डिनरी जे ग्रामसभा आसा पळय ते ऑर्डिनरी ग्रामसभेक आमी केन्ना वचोन बसना. आनी हीच एडवांटेज हे पंच, सरपंच आनी हे पॉलिटिशियन आहा ते घेता आनी नाका ती कामां सगळी ह्या ग्रामसभेन हाडटात, आमच्या ग्रामपंचायतीन हाडटात आनी आमचे गांव सोंपयतात. तुमी जाणा आमच्या कितलेशेच जे आमचे गोंयचे ग्रामसभा आसा, 191 जे ग्रामसभा आसा तेंचे ग्रामपंचायती आसा तेंचे ग्रामसभा 2 ऑक्टोबराचेर स्पेशल ग्रामसभा शेड्यूल जाल्ल्या. जी 2 ऑक्टोबर स्पेशल ग्रामसभा आसा ती प्रत्येक पंचायतीन आसता. आनी ह्या ग्रामसभेक, हे स्पेशल ग्रामसभेक थोडे पॉयंट डिस्कस जाता. गांधी जयंती आसता ते दीस ते सेलिब्रेशन आसता आनी एक मिनिमम प्रोग्राम आसता ते दीस. अजेंडा चड व्हडलो नासता. आनी ऑक्टोबर म्हयन्यान जे ऑर्डिनरी ग्रामसभा आसता ती ऑर्डिनरी ग्रामसभाय ऑक्टोबरान आसता. पूण आमी पळयता की भरपूरशा पंचायतीन हे जे पंचायत मेंबर्स आसा नाजाल्यार जी सरपंच आसा ते कितें करता, स्पेशल ग्रामसभा जी 2 ऑक्टोबर आसा त्याच दिसा सगळो अजेंडा दवरता. म्हटल्यार ते आनी एक जी ग्रामसभा घेवपाक जाय ती ग्रामसभा ते घेवपाक सोदिना, नाजाल्यार लोकांक ते एक्सपोजर दिवपाक सोदिना. कित्याक त्या दिसा भरपूर कितें कितें काम डिस्कस जाता, त्या दिसा कमिटीज जाता आनी तांकां करपाचें नासता. गोमंतक टुडे हें बुलेटीन हांगा सोंपता. आतां रोखडोच गौरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हें बुलेटीन. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.